आमच्या वांगडा आसा कॅन्डिडेट यशवंत मडकर जे बीजेपी बॅक पॅनल कॅन्डिडेट ते जिखले आसा. जी मडकर फॅमिली जिची खूप चर्चा जाली की तीग जाण कॅन्डिडेट रावले, मागीर एकट्यान इंडिपेंडंट सपोर्ट आसलो त्यांनी सपोर्ट केला म्हणून बीजेपीक. जाणून घेवया कशें जिखला ते. सर, तुमच्या तीग जाण तुमी राविल्ले तुमचे फॅमिलीतले अशें म्हणटाले आनी नाल्यार इंडिपेंडंट आसलो तो बीन एक वेळ बीजेपीचो खंयचो कार्य करता, तरी आसतना तुमी जिखले, कारण कितें? भारतीय जनता पक्ष म्हाज्या वांगडा सारको रावलो आनी म्हाजी फॅमिली जी माडकर फॅमिली आसा, एक भावान म्हज्या एका चलत भावान बोल्यो तेणी म्हाका सपोर्ट केलो आनी फूल फॅमिली म्हाज्या वांगडा रावली. जी म्हाजी फॅमिली वाडो आनी जे वेल विशर्स आनी म्हजे फ्रेंड्स आसा पळय ते सगळे म्हाज्या वांगडा रावले आनी भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते म्हाज्या वांगडा रावले. दोतोर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्याचे मार्गदर्शन आनी फूल म्हाज्या वार्डाचेर लक्ष केंद्रीत करून जे पळय कार्य केले तितूनसून म्हाजो विजय इजी जावन गेलो. आतां पळोवंक वचत जाल्यार तुमी इंडिपेंडंट आशिल्ले, तुमी कित्याक फाटीं सरले, कोणें तुमकां सांगलें? दोतोर आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या सकयल आमी पॅनला खातीर जो कॅन्डिडेट आमकां दिल्लो पळय त्या कॅन्डिडेटाक आमी फूल सपोर्ट दिवचो म्हणिल्लो. सो तुमी म्हणटा तुमकां दोतोरान फाटीं काडले? दोतोरान आमकां सगळो सपोर्ट ताका दिवचो म्हणून. आमी तीग जाण आसलेले बीजेपी कार्यकर्ते आसलेले, हांव आसलो तो आसलो. जेन्ना दोतोरान पळय आमकां खंयचो कॅन्डिडेट दिलो पळय त्या कॅन्डिडेटाक हांवें दोतोराक पयलींच सांगलें जो तूं कॅन्डिडेट दितलो त्या कॅन्डिडेटाक हांव फूल सपोर्ट डिक्लेअर करतलो. कितल्या मतांनी जिखले? 44. आणि सेकंड कोण आशिल्ले? सेकंड आमचोच बूथ अध्यक्ष बीजेपीचो, भाजपाचो अध्यक्ष 209. सो म्हणजे फायट पळोवंक गेल्यार तुमच्या त्यांच्या भितर जाली बीजेपी फायट म्हाका व्हेरी इजी आसली जर म्हाजी काकी रावून आसली जाल्यार, कित्याक 10 वर्सां तिका आमी रिप्रेझेंट केल्ली ना आनी तिका 164 पडली, सायजेबल वोट्स पडली. जी फोट म्हाज्या कार्यकर्त्यांची जावं म्हाजीच वोट्स गेली. जर ती रावून आसली जाल्यार म्हाका प्रचार सुद्दां करपाची व्हडलीशी गरज पडची नासली. म्हाका जेन्ना पळय भाजपानसून आमचो एक ग्रूप बूथ अध्यक्षा कडेन गेलो आनी स्वताचीच म्हाजी काकी जी हांवें 2 फावटी निवडून हाडलेली ती रावली. सो तेन्ना म्हाका तें मातशें टफ जालें. सगळें. ओके, थँक्यू सो मच सर आनी कॉंग्रॅच्युलेशन तुमकां. एक आमदार आणि तसेच अख्ख्या गोंयचो सीएम त्याने भरपूर सपोर्ट दिवन आयज सगळे पॅनलांक 10च्या 10 पॅनल तेगेले जिखून आयला आनी तेजो विजय जाल्लो आसा. आणि तशेंच हांव रुद्रेश्वर देवाकूय हांव नमन करता म्हाजें, कारण तेणेंय म्हाका तेजो आशिर्वाद म्हाजेर दवरलो आनी म्हाजे सगळे कार्यकर्ते जे आमचे युवा पिढीचे जाणटे म्हण बायलां म्हण सगळीं म्हाज्या सपोर्टाक येवन म्हाका भोव मतान 180 मतान म्हाका जिखोवन हाडले तेंच्यांनी. कामां म्हणटा ती आमच्या वार्डार भरपूर उरिल्लीं आसा. गटारां म्हण रस्ते हे करपाचे आसा, बारीक बारीक कामां म्हण लक्ष्मी लाडली लक्ष्मी, बारीक बारीक जी म्युन्सिपाल्टीन ज्यो स्किमी येतात ते सगळं घर दारापर्यंत पावोवपाचे, सगळी मागेली जी पेंडींग उरल्या ती कामां आमच्या भारतीय पार्टी सगळी कामां करून घेतली. ते भारतीय जनता पार्टी डिसायड. बीजेपी बॅक पॅनलचो पयलो कॅन्डिडेट आमच्या मुखार आसा. मॅडम सांगा तुम्ही. म्हज्या विजयाचो शिल्पकार संतोष भगत. भिवपाची कांयच गरज ना. एज आय ऑलवेज सेड, वेन वी हॅव अ टॉलेस्ट लिडर बिहायंड अस, डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि ताची घरकान जिने आपली भयण कशी म्हज्या खातीर रात दीस ट्राय केले आनी म्हजे सगळे कार्यकर्ते आनी वेल विशर्स. भिवपाची कांयच गरज ना. वॉर्ड नंबर 3 एरोप्लेन. आणि बाकीच्या वॉर्डाची किती परिस्थिती आसा? बरें मॅडम, म्हाका सांगा तुमच्या भितर अशें म्हणटाले की काय तरी बीजेपीचे थोडे लिडर आशिल्ले ते बेजार आशिल्ले, तरी आसतना तुमी जिखले. एकूच मेसेज दिता, आमच्या हाऊसिंग बोर्डान धर्म पंथ जातीचे राजकारण चलना. जो बरो काम करता ताका वोटींग वता आनी हेच्या फुडें जावचें ना. ओके, तुमच्या अगेन्स्ट म्हणटा सुमिता वेरेकर आशिल्ली, 2 टायम चेअर पर्सन आशिल्ली, तरी आसतना कित्याक खातीर तुमी जिखले? कितें अशें रिजन आहा? आमी काम केला. हांव परत एकदा सांगता, वी आर टुगेदर. हांगा आमच्या कडेन धर्म जात पंथ चलना आनी आमी इतले वर्सां काम केला तेजो विनर आसा. तुम्ही पाहू शकता आम्ही सांगता की पार्सेकर म्हणतात ती सध्या म्हणजे अनेक कॅन्डिडेट झालेले पण विजय झालेला आहे. होय हो. वॉर्ड नंबर किती आहे? वॉर्ड नंबर 6. वॉर्ड नंबर 6 पार्सेकर, विनंती पार्सेकर यांचा विजय झालेला आहे. ओके, बरं मॅडम, आता मी बघितलं तरी एक काउन्सिल इलेक्शन जरी असलं तरी लोकांचे इमोशन्स बघितले. एवढ्या काम कशा काम म्हणजे एवढे भावुक झालेले आहेत. भाविक म्हणजे ज्या रीतीनं आम्ही म्हणजे
काम केलेलं आहे लोकांबरोबर घरी घरी पोचून, म्हणजे लोकांनी ते विसरले नाही. माझ्या प्रतिस्पर्धीने किती आमिष दाखवू दे पण लोकांनी त्याला बळी पडले नाही. इतकंच ज्या रीतीने मी पर्सनल रिलेशन माझ्या प्रत्येक वोटर बरोबर माझ्या प्रत्येक फॅमिली बरोबर मेंटेन केलेली आहे. आज हीच ती कारण आहे. आज इतकी मोठे बीजेपीचे सपोर्टर्स म्हणा, परत माझे वेल विशर्स आज सगळे म्हणजे भरघोस मताने मला एक साथ देऊन परत एकदा निवडून आणलेले आहे. मी सर्वांची करत मनापासून आभार मानते. आतापर्यंत तुमचे 4 जण निश्चित झालेले आहेत. असं वाटतं की म्हणजे तुमचं होणार असं वाटतं एक वेळ चेअरपर्सन तुम्ही वगैरे असणार? 100% असू शकते. कशाला 2 टर्मची एक्सपिरियन्स सिनियर आहे. परत इतका टफ फाईट देऊन आज परत त्या वॉर्डमध्ये मला नक्की विश्वास आहे आमचे मुख्यमंत्री मला परत त्या चेअरपर्सनला सुद्धा मला ते संधी देईल आणि मला तो पद मिळेल. आणि तो पद मिळाला की नक्कीच कशाला 1-2 टर्म आम्ही अपोजिशनमध्ये राहून भरपूर आमची कामं पेंडिंग आहेत. मी मुख्यमंत्री आमची साखळीचेच असल्यामुळे जी सगळं कामं पूर्ण करायची माझं 100% प्रयत्न असणार. आणि मी तो जो माझा पद देणार तो मी यशस्वीरीतीनं सांभाळेन ही मला खात्री आहे. मॅडम तुम्ही आता जिंकली असा सांगात कितल्या मतांनी? 210 मतांनी माझी विनिंग झाली असा. आईशी माझ्या ऑपोजिशनाक 212 मतां पडलेली असा. आमकां 422 मतां पडलेली असा. भरपूर लीड असा आमची. श्रेय तुम्ही कोणाक दिता? माझे श्रेय हांव सगळ्यांक पयलीं म्हाज्या देवाक दिता. दुसरे गोंयच्या राजाक डॉक्टर प्रमोद सावंत सीएमाक दिता जेणेन म्हाजेर विश्वास दवरलो. राया तूं आपलो कॅन्डिडेट म्हणून खूप ताका ऑपोज जातालो राया कॅन्डिडेट म्हणून. आयज तेणेन म्हाजेर विश्वास दवरलो आणि तेणेन म्हाका हांवें ताका चॅलेंज केली दोतोर तुवें म्हाजेर विश्वास दवरला म्हणून हांव तुका 400+ मतांनी निवडून येतलो. ते ताका हांवें करून दाखयल्लें आसा. आम्ही सदांच पळयताले की म्युन्सिपाल्टी आनी कोणा कडेन आसताली आणि कॅन्डिडेट म्हणजे MLA बीजेपीचो आसतालो. पूण आतां अशें दिसता की आतां आमी पळयलें 4 तरी तुमचे जिखिल्ले आसा म्हणजे बीजेपी बॅक पॅनल कॅन्डिडेट. हातून हाच्या फुडें सीएमाचे हातून वर्चस्व वाडटलें अशें दिसता तुमकां? जस्ट आमी दोतोरा कडेन एंट्री केल्ली तेन्ना दोतोराक उतार दिल्ले 8+ आमी करतलेत म्हणून. ते ऑटोमॅटीक जातले. तुम्ही पळयत रावा फुडें रिजल्ट येतले. सध्या 4 रिजल्ट येयल्ले आसा. दोतोराक जस्ट आमी सांगलेले की आमी दोतोर जे कडेन येयला हे 8+ करूनच दाखयतले म्हणून. ते 8+ आमी करून दाखयतले ताका. आमच्या कडेन आसा दयानंद बीजेपी बॅक पॅनल कॅन्डिडेट. ते जिखिल्ले आसा. सर कितल्या वोटांनी जिखले तुमी? 196, 365 वोटिंग विन 196 लीड झाली. तुम्ही आमकां ते दिसून सांगिल्लें की तुमी जिखतले म्हणून. म्हाका उगडास आसा. इतलो कॉन्फिडन्स तुमकां कसो आशिल्लो? म्हाका इतको कॉन्फिडन्स जे म्हाज्या वाड्या वयले आसा पळय म्हाजे कडेन भुरगे आसा जावं सरीरान आसा तेजो आसलो. म्हाका 100% तेंचो आशिर्वाद आसलो आनी देवाचो साथ आसलो. विरोधकांनी खूप प्रचार केल्लो की दबाव हे ते. विरोधक टॉप लेवलाचेर सुद्दां गेल्ले म्हाका उडोवपाक लागून सगळे एक जाल्ले. जशें सीएमाक लागून एक जाल्ले तशें सगळे जाण एक जाल्ले. पण विरोधक खबर ना म्हाजो जो फावंडेशन आसा हो म्हाजो वाडो आसा. हेंच्यांनी जी म्हाका साथ दिली पळय ताका लागून हांव निवडून येयला आयज. कळ्ळें न्हू? आयज हांवें सांगलेले 10 येतले आमचे म्हणून. 10 येयले. जे आमी कोणाक तरी एकट्याक ऑपोजिशनाक दिले पळय ती एक आमची भीक म्हणू नाका तशी दिली आमी ताका. तेणी सांगलेले आमचे कडेन कॅन्डिडेट ना म्हणून. तो दोतोरच्या पायार घालून घेतलो म्हणून आमी दिल्लो ताका. नाल्यार आमी दिवचे नासले आनी ताका ह्यातून दवरतले आसले आमी. तो जिखपाचें म्हणटा तुमी? तो सुद्दां आमी जिखतले आसले. चॅलेंजीस सांगता आसलो तो दोतोरच्या पायार घालून घेयना आमी जिखतले आसले. आयचे श्रेय तुमी कोणाक दिताले? खरें म्हणचे जाल्यार आमची सगळी कृपा आसा ती सीएमाची. जे सीएमान सगळ्यांच्या माथ्यार हात दवरून सगळे डेव्हलपमेंटाचे दवरून आमकां जे निवडून हाडला पळय खरे उपकार तेजे आमचे. आनी हांवें सांगलेले म्युन्सिपाल्टीचे जो फटको लागतलो हो बीजेपीचोच लागतलो म्हणून आनी खरें म्हणचे लागलो. फर्स्ट टाइम बीजेपीचे काउन्सिल आयला. फर्स्ट टाइम बीजेपीचे काउन्सिल आयला सांखळे म्युन्सिपाल्टीचे. हय फूल काउन्सिल आसता. 5 वर्सांक ती सांखळे कशें घडटले आना केन्ना कोणी करूंक नासल्या सारक्यात. हेका लागून सीएमच्या सदीच फाटीशी आसतलो. विकास कितें आहा आमचो करपाचो बस आमी सगळे दोतोराच्या हाती खाली सगळे करून घेतली. आमच्या वाड्यान गटार रोड वायरी सगळे आसा. प्रमोद सावंतांचा भारतीय जनता
खूप बरं दिसता दोतोराच्या नेतृत्वाखाली आज सगळी कामं करून देतात दोतोराच्या नेतृत्वाखाली आज सगळी कामं लोकांची करून देतली आणि यापुढे लोकां खातीर खूप झडटले आणि लोकां खातीर दोतोराच्या हेजी वतीन साक्षांना खूप लोकांक प्रोत्साहन दितले की म्हाजे तुमी निवडून दिल्ल्या बद्दल या फुडें भारतीय जनता पार्टीचे हांव खूब आभारी आसता की म्हाका सामान्यांतले सामान दोतोरान म्हाका पार्लिमेंट अशें निवडून दिलें की तिकेट दिली की म्हाका दोतोराचो खूब आभार आसा